हांव तुमकां इतलेंच सांगता, ही कंप्लेन म्हाजीच न्हू, आमच्या म्हाका दिसता रेजिडंट्स ऑफ मुनवेल एक वर्स पयलीं खंय तरी 130 लोकांनी कितें इन रायटींग कंप्लेन दिल्लेली आसा. तेजी सवय आनी एक एक्टिविस्टान सुद्दां शिपयार्डाचेर कंप्लेन घातलेली आसा. म्हाका दिसता हो चीफ ऑफिसर बरो आसा आनी रॉंग डिसिजन घेवचो ना, आनी सपोज रॉंग डिसिजन तेणी घेवपाक ताका फोर्स केलो जाल्यार आमी कित्याक जालेले आसा. हांव आमच्या वॉर्डा खातीर हांव कितें करपाक फुडें सरतलो. नंतर अशें म्हणटा की CSR फंडींग दिता, वास्को कात्राचो चेअरपर्सन म्हणटा, तो MLA म्हणटा, मिनिस्टर म्हणटा, ताचो कितें पळय CSR तांकां दिवपाकूच जाय. हांव म्हणिना CSR दिलो म्हणून आमी जीव दिवपाचो. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. लायफ एकूच मेळटा मनशाक. आतां 4 जाण डेथ जाले ऑन द स्पॉट, ताका कोण रिस्पॉन्सिबल? आनी आतां आमी ऑक्युपन्सी दिली, हांव म्हणटा दिली, कंपाऊंड हालोवंक ना, आनी थंय 4 दिसांनी एक्सिडेंट जाला जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल जातलो? कावन्सील रिस्पॉन्सिबल जातले? चेअरपर्सन रिस्पॉन्सिबल जातलो? काय कोण दिता तो रिस्पॉन्सिबल जातलो? म्हाका दिसता खंय तरी CSR हे तांकां दिवपाक कंपल्शन ते सर्टन पर्सन तेंच्यांनी दिवपाकूच जाय. खंयचीच ऑक्युपन्सी आसता पळय ती मिटिंगेक येयना, मिटिंगेक ही हाडपाकूच जायना. सेक्शन 188 सांगता की COचे पावर्स ते, आनी ही पयलो थिंग म्हटल्यार चेअरपर्सनान मिस्टेक केल्या. म्हाका दिसता तो न्यू चेअर आसल्या कारणान म्हाका दिसता ताका तितल्या खबर ना, पूण म्हाका दिसता एक्सपिरियन्स कोणा कडेन आहा तेणी विचारून करूंक जाय आसलेलें. दुसरें म्हटल्यार ऑक्युपन्सीचेर उलयतना हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की जेन्ना न्यू बिल्डींग बांदता ताका एक सेटबॅक सोडपाची गरज आसता, आनी तें हांव चड कांय ऑब्जेक्शन हांवें रेज केलेलें आसा. म्हाजी बायल कावन्सिलर आसा, हांवें ऑब्जेक्शन रेज केलां. कित्याक केलां? थंय बॉटल नॅक जाता. वास्कोन खंयच्याच जाग्यार 8 रस्ते एकी कडेन येयना, आनी त्या जाग्यार खंय तरी 8 रस्ते एकी कडेन येवन बॉटल नॅक जाल्लो आसा. हेज्या पयलीं 4 जाण डेथ जाल्लेले आसा ऑन द स्पॉट. तुमी वास्कोकार सगळे प्रेस भाव, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, थंयचें एक विज्युअल तुमी घालचें मिडियानुसार आनी दाखोवन दिवचें लोकांक खंय आमी कितें खरें उलयता आनी खोटें उलयता. म्हाका शिपयार्डा कडेन वायटपण कांयच ना, ते जॉब दिना ही दुसरी खबर, पूण जेन्ना लोकांच्या आयुश्या कडेन लायफा कडेन झगडटा तेन्ना खंय तरी आमी एज अ मनीस आमी खंय तरी फुडें सरपाक जाय. हांव वोगी रावपाचो ना. सपोज हें जायना, आतां तेंच्यांनी पॉयंट डिफर केलेलो आसा. हांव सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. 25 कावन्सिलरांनी खंय तरी इनिशिएटीव घेवन खंय तरी आमकां म्हाज्या पॉयंटाक म्हटल्यार म्हाका म्हाज्या मिसिसीक तेंच्यांनी सपोर्ट केलेलो. आमी ऑब्जेक्शन रेज केल्लेलें ऑक्युपन्सी दिवपाक, आनी खंय तरी सगळे कावन्सिल इवन चेअरपर्सनान सपोर्ट केल्लो आसा. हांव तेंचे चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा. आतां म्हाका दिसता खंय तरी ते नेक्स्ट टायम आनी परत हाडूंक सोदतले, पूण हांव वोगी रावपाचो ना. आनी जे भशेन जे कावन्सिलर उलयले 500, खरेंच म्हाका म्हाज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येयली की तांकांय फील जाता जशें म्हाका फील जाता. आनी ते उलयले 500 कावन्सिलर खरेंच बरें उलयले आनी लोकां खातीर उलयले. हांव मागतां वास्कोच्या आमदारान जेन्ना आमी इलेक्शन आसता पळय तेन्ना आमी फुडें सरतात, आमी वयतात, तेणी खबर घेवची गोवा शिपयार्डाक कितें चल्लां, खंयसर पायलींग चल्लां, डे नायट काम कित्याक करतात ते, ती सगळी खबर घेवंक जाय तेणी. फक्त असले एका तूं फुडें सरनाका, जॉब जायत. हांवें स्टेटमेंट केलो म्हणून तूं जॉबा खातीर तेंचे कडेन रिक्वेस्ट घेवन गेलो, हें रॉंग. जॉब कितली मनोहर भाई रक्षा मंत्री आसलेलो तेन्ना हांव पर्सनली गेलो, आजून दिवंक ना. तें लॉलिपॉप दाखयता आनी तुमी खंय तरी कावन्सिलाचेर प्रेशर घालून ऑक्युपन्सी दिवपाक सोदता, हें टोटली रॉंग. ते लॉलिपॉप दाखयतले आनी तुमी खातले. हे एक GSL आसा पळय, लोकांचो जीव घेवंक उठला. आनी हांव सपोज समज ऑक्युपन्सी दिली जाल्यार हांव कितें करतलो तुमकां आतां मिडियार सांगिना, पूण हांव तांकां कोर्टान व्हरतलोच, पूण हांव तेंचेर खूब कारवाई करतलो. हांव तांकां सोडपाचो ना.